भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया हमिंग बर्ड ह्या चमत्कारीक सुकण्या विशीं. ताका शास्त्रीय भाशेन त्रोचिलिदाय म्हणटात. तो फक्त अमेरिकेक मेळटा, म्हणजे उत्तर, मध्य आनी दक्षिण अमेरिकेंत. अलास्का पासून चिली मेरेन तो दिसता. भारत, युरोप, आफ्रिकेंत तो सैमीक रितीन मेळना, पूण केन्नाय दिसता. हमिंग बर्डाच्यो 300 परस चड जाती आसात. रंगीत चकचकीत पाखाटी. नर चड आकर्शक दिसता. हाची लांबाय 5 ते 20 सेंटीमीटर आसता. वजन 2 ते 20 ग्राम. संवसारांतलें हें सगळ्यांत ल्हान सुकणें. क्युबांत मेळपी हमिंग बर्ड फक्त 2 ग्राम वजनाचो आसता. तो फुलांतलें म्होंव खाता. ल्हान किडी, मूस, कोळी खाता. दिसाक फक्त स्वताच्या वजना इतलेंच खाता. आयतें मेळटा म्हूण अजिर्ण जायसर खायना. हमिंग बर्ड हो एकाकी स्वभावाचो. झाडाचेर ल्हान घोंटेर बांदता. कांय घोंटेर तर अक्रोडाच्या आकारा येदे आसता. स्वभाव आक्रमक, चपळ. ताचो स्वताचो वाठार आसता. थंयच्या फुलांनी तो दुसऱ्या सुकण्यांक येवपाक दिना. आकारान ल्हान पूण धाडशी. हमिंग बर्ड 3 ते 5 वर्सां जगता. कांय जाती 10 वर्सां मेरेन. शेतकारांक तो फायद्याचो. फुलां मदले पोलन ग्रेन हेवटेन तेवटेन व्हरतकच पीक वाडटा. किडी बी खावन तो फळ झाडां वनस्पतीचे वाडीक मजत करता. माया आनी अजटेक संस्कृतायेंत ह्या सुकण्याक धाडस, मोग आनी आत्मो हांचें प्रतीक मानतात. अजटेक झुजारी ताका देवदूत मानताले. कांय देशांनी हमिंग बर्ड दिसल्यार मोग यशस्वी जातलो अशी समजूत आसा. तो दिसप म्हणल्यार शुभ शकूनय मानतात. मात ताची पिसां वापरप गुन्यांव. तो सेकंदाक 50 ते 80 फावटी पंख हालयता. वराक 50 किलोमीटर वेगान उडून वचपाक शकता. तो हवेंत एकाच जाग्यार थीर रावपाक शकता. सगळे पक्षी फुडें उडटात, मात हमिंग बर्ड फुडें, वयर, सकयल आनी फाटल्यान म्हणल्यार रिवर्स उडटा. अशें करपी तो एकसुरो पक्षी. काळजाचे ठोके मिनटाक 250 तर उडटाना 1200 इतले असतात. मनशाचे 80 ते 100. उर्जा वाटोवपाक हमिंग बर्ड रातचे अर्दवट न्हिदतात. मूर्त ल्हान पूण कीर्तमान अशें हें सुकणें. बरें तर भुरग्यांनो, मेळुया फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.